रोमांचक उपांत्य फेरयेत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान उगवे रायझिंग स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 गोलांनी हारायलो। नावेली स्पोर्टिंग क्लब 40व्या साव जुजेदी आरियल पंचायत कप 2023 च्या अंतिम फेरीत सुवात मेळयला। ही सर्त साव जुजेदी आरियल स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडली। ही सर्त पाद्रीबाट नेसाय खेळामळार बरीच रंगली। नावेली स्पोर्टिंग क्लबान 16व्या मिनिटार तांचो मध्यभागी खेळगडो रॉवन परेरान गोल करून सकारात्मक सुरुवात केली। नावेलीन आपले वर्चस्व तिगोवन दवरून 40व्या मिनिटार प्रेस्ली गोमसाच्या माध्यमांतल्यान आपली आघाडी दुपटीन वाडयली। उगवेन परतून येवपाचो यत्न केलो, पूण खेळभर नावेलीन आपले वर्चस्व तिगोवन दवरले म्हूण ते एकेच वटेन आशिल्ले। उपांत्य फेरयेत नावेली एससीचो रॉवन परेरा मॅन ऑफ द मॅच म्हूण थारलो। पळयात रोमांचक डावपेच। ऑर्गनायज तुम्ही केले कडेन साउथ एरियल स्पोर्ट्स क्लबान ऑर्गनायज केला। आनीक हे कप खंयचे? हे 40th कप ना खंयची कित्याचेर आसा हे कप? विलेज पंचायत कप आमकां विलेज पंचायत बी ते सगळे प्राइज ऑर्गनायज दिता आमकां, ते सगळे प्राइज डोनेट करता विलेज पंचायत आनी तेंच्या नांवान तो आमी करता। GOA365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार।